सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता मिसाची बिटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. देवा तूं आमचो ओरोम A11 पेज नंबर 5. मोगाच्या बाबा भयणो, मिसाचे बेटेक तर आमी वांटो घेवंक आयिल्लीं आसा जाल्यार आज पवित्रित्वेची परब आमची, तिकाच उलो मारुया आनी ही मिसाची भेट सुरवात दिवंक सगळे आमी हात जोडुया आनी व्हडल्यान ताळ्यो दिवंक सगळीं वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, फाटले 9 दीस आमी वेगवेगळ्या परम संस्काराचे विशय नियाळून आत्मीकताय आमची कशी बांदून येता हाचे विशीं आमी वळखून घेतले. आयज खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून पवित्रिवेचे परबेक आमी हे वेदी मुखार जमल्या. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव आपल्या मोगाच्या आनी एकचाराच्या बांदपासान गुटलोले आसात. तांचो मोगाचो अनुभव बहुत खोल आनी मजबूत आनी ह्या अनुभवान आसलेलो जेजू परम संस्कारा उदेशी आमकांय असल्या अनुभवान गिरेस्त करूंक आमचे मदें हाजीर आसा. आयचे परबेचो विशय परम संस्कार पवित्रिवे भाशेन एकचार बांदूंक पाठयता. जेजून अनुभवलेलो आपल्या बापाचो मोग तांच्या बावतिमजान उक्तावो जालो आनी अशें पवित्र आत्म्याचे बत्तेन जेजून आपले कार्याक हान मारलो. ह्या त्रिएक देवाचो मोगाचो अनुभव आमचे फामिलीन, वाड्यान, समुदायान बांदून हाडूंक
आनी सर शेवटी आख्ख्या संवसारान शिपडावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. हे परम संस्काराच्या बळान भोव पवित्रिवे भाशेन एकसार बांदूंक आमकां बापाचें बळ आनी सुटी मागुया. आनी मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी वांटो घेता जायते पावटी घडीक जायत होच परम संस्काराचें जिवीत भोव पवित्रित्वेची जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आमचे समुदायांत जिवंक आमी चुकल्या. अदीक मोग मोयपास, अदीक समजिकाय, अदीक एकामेकाक भाराबोर घेवन एक मनान वावरप घडीक जायत आमचें उणें जालां. ह्यो असली पातकां उगडास करुया आनी सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुत्रा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान शिरून तोरान उच्चारून वायट आदरवून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बळो अपराध. हे बसत बागयो तुदान सांकवार बरेक सगळ्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेरात देव आमची काकळोट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जपिताक पावो. Muy mal de fa consorgi. Pratuja.
उगीच राहून आमचेच खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबांनी एकवट, आमच्या समाजान एकवट, आमच्या फिरगोचेन एकवट, हेच एक मन. कुडीक जाय कोणाचो वाडदीस, कोणाचो लग्नाचो दीस पिडेंत आसात तांचो उगडास करुया. तेच बरोबर क्रिस्टल लग्नाचो दीस जावन आसा मायकल आनी वेरोदिनिया रॉड्रिक्स ह्याच आमच्या भावा भयणांक सुबाम आशिर्वाद देवाचो तांच्या कुटुंबाचेर आमी हांव देवया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर ओगोम पोरजोळान तुजी येताय. तुमी तेगूय सोण ओरोब आनी शेवट नासलेलो आमचो मैमेवून देव. आयच्या दोबाची परबे दिसा तुमकां तिगांक आमच्या त्रिएक देवाक खालतेपणी आमी पोरणी पाठ करताव आनी दिनवाशी काळजान आमी वाखाणटाव. पवित्र आत्म्या उद्देशी जेसू तुज्या पुता सवें तुजें आपणायलेलीं भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. ही उमोडीक देणें हे संवसारान विनाशी सायबान आमकां उपरांत स्वर्गार तुज्या मैबेवून जिविताक वांटेली जावंक आनी सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्परान फॉर्मायलेली त्या पोरमोनी आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोसेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सुरवेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोसेसाचीन येवन उबो रावलो. मोसेसान सुरवेस्पोराचें नांव वाखाणलें. सुरवेस्पोर ताच्या फुड्यान गेलो आनी उदगादलो. सुरवेस्पोर दोयाल मोवाल कालसाचो आनी सोसणिकायेचो दिव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोसेसान वेगीं साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सुरवेस्परा, आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोजा खरेंच गोविश्ट, पूण आमचे खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो हे पुरी. जबाब गाऊया. तुझे
तुझे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरात आम्ही तुझी स्तुती करता सगळा वर्मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना तुझ्या राजाच्या सिंहासनार आम्ही तुझी स्तुती करता सगळा वर्मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना बागेऊन पालून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप बावा भयणीनो खुशाल बरीत जायात संपूर्ण जायत वचात एकामेकाक हुर्बा दियात एका मनाची जायात शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो पवित उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात सगळीं बावार्थी तुमकां नोमान कोत्तात सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवट तुमा सोमेस्ता सोवें आसूं देवाचें उतर हें Survispor तुमचे सोवे आसू सुवावां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसून निकोदेमांक म्हणलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कोरेंत संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक दोई
पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फोरबोड ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवान आपलो बावाड दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा वडिलो, आयच्या दिसा तोरी सुवातीर आमी हाचीर आसाव आमच्या पात्रोनाचे भोव पवित्रित्वेचे दोबाचीक पुर्बे सुमोयार आमी आसा. आनी ही सुवातेर 9 दिसांची तयारी पुरोम संस्काराचेर मिसाचे भेटेचेर आमी करीत आयल्या. आनी आज तोरी सुवातेर आमी हाचीर आसाव तोच तसलोच विशय पुरोम संस्कार भोव पवित्रित्वी भाशेन एक चारार बांदूंक आमकां पाठवयता. आज तर होच विशय आमी घेता आनी ह्याच विशयाचेर नियाळटा. भोव पवित्र संस्कार होच मुखी संस्कार जावन आसा. हाका लागून आमचे नियाळ 3 बारांनी हांव 3 वस्तू आयच्या नियाळाक हाडटलो. पयली सुवातेर मिसाची भेट जावन आसा सुपूर्ण दान. जेसून तर मिसाची भेट निमाण्या जेवणार ताणें स्थापली जाल्यार ती सुवातेर शिसां बराबर बसलेलो आसतना तो तांकां अशें म्हणटा, हें जेवण तुमचे संगाती हांव समोरोमोंग आशेतालो रावतालो. कित्याक हे भाशेन सांगूंक सोदता की जें हांवें 2 वर्सां तुमचे बराबर वावर केला तेंगशी म्हज्या जिविताची हांव एके भाशेन आतां करता. इतली सुपूर्ण दान तो आमकां दिवंक सोदता. हाका लागून तो जेसू तो अशें म्हणटा, एके भाशेन तेंगशी जें कितें हांव तुमकां करता म्हजे उपरांत हांव गेल्या उपरांत हाचे वरवीं तुमकां दान कशें दवरून बेता. हाका लागून मिसाचे भेटेन तर आमी हे सुवातेर येता सुपूर्ण दान जेजूचें. कित्या खातीर काय, आमी तर पयल्या वचपान आयच्या मोइजेसाची खबर केल्या. तोच तांकां इस्रायल लोकांक ते सुवातेर 40 वर्सां होरोण्यान ती चल्ली हेची खबर आयकता जाल्यार ती सुवातेर दिसा दिसपट्टी तांकां खडपांतलें उदक, दिसा दिसपट्टी माना हें जेवण, तांचें जेवण दिसा दिसपट्टी जेवण पिवण खडपांतलें उदक आनी माना जालें. हाका लागून चिसू म्हणटलो, तुमचे प्रवादी तुमचे पुर्वज तुमच्या प्रवाद्या व्हडत्या प्रवाद्या मोइसेसान तें जेवण दिल्लें माना दिल्ली ती खावन मेले, पूण जें कितें हांव तुमकां दितां तें तुमी खायत जाल्यार सासणांक जी येतली. दुसऱ्या उतरांनी मोइसेसान दिल्ली दिसा दिसपट्टी एका दिसाचें पसण कांयच न्हू, पूण जेवण जें ही सुवातेर मेळटा तें ओमोडीक जावन आसा. जेवण ही सुवातेर मेळटा तें खरेंच तेंगशी सुपूर्ण दान जावन आसा. हाका लागून आमकां वेटिकन कावन्सील टू साक्रोसांतूम कॉन्चिलियम हो डॉक्युमेंट अशें म्हणटलो, देव आमकां 2 मेजांचेर मिसाचे भेटेचेर 2 मेजांचेर जेवण वांडटा. मेजां जायते फावटी घडीक जायत आल्तार मेज म्हळ्यार फकत आमी आल्तार म्हूण सजमता, पूण वातिकान बी सभा शिकयतली 2 मेजांचेर आमकां 2 मिसाचे भेटेर जेवण मेळटा, गिरेस्तकाय मेळटा. टेबल ऑफ द वर्ड, टेबल ऑफ द युकरिस्ट, मेज देवाच्या उतराचे, मेज ताच्या कुडी रोगताचें, ह्या 2 मेजांचेर मोइसेसान तर माना दिली दिसा दिसपट्टी. जेसू म्हणटलो, हांव जें तुमकां दितां जेवण तें जेवण ही सुवातेर सुपूर्ण दान जावन आसा. हाका लागून तोच जेसू म्हणटलो, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी ते आपल्या जिवितान पाळटात ते आपलें जिवीत खोडपार बांदतात. वादोळ येवं, वारो मारूं, पावस पडूं, हालचें तोलचें ना.
जो कोण म्हाका खाता आनी म्हाका पियेता तो सासणांक जियेतलो. जेसू दितलो जेवण 2 आल्तारांचेर आमी मिसाचे भेटेन तर वांटो घेता आनी हेच मिसाचे भेटेन तर आज आमी हे सुवातेर आयल्या देवाक आर्गां दिवया. आमच्या परबे दिसा 9 दीस तयारी मिसाचे भेटेचेरूच आमी केल्या. दिसा दिसपट्टी आमी देवाचें उतर आयकलां. देवाक आर्गां दिवया कित्याक सुपूर्ण दान ताणें आमकांच आमचेच भाशेन कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन फावो केला आनी हेच तर दिसा दिसपट्टी आमच्या घरांत देवाचें उतर आमकां मेळटा. वाचुया, नियाळ करुया, फायदो देवाच्या उतराचो दिसा दिसपट्टी घेवया. दुसरे सुवातीर मिसाची भेट जिवितांत. आमी तर मिसाक येता, मीस हे सुवातेर कोबार जायना. मिसाक तर आमी येता मीस आमच्या जिवितान दिसून येवंक गरज आनी जाका लागून आमी तर हे सुवातेर येता. जें कितें हांव अणभवतां तें म्हाका जिवितान दिसून येवंक गरज. जेसून तर पास्कांची जेसून तर मिसाची भेट पास्कांचे परबे समयार समरमली अस्तापली. ते सुवातेर पास्क म्हळ्यार ह्या उतराचो अर्थ आलतोडी तान पोलतोड मारप. दुसऱ्या उतरांनी पास्कांचें जेवण इस्रायल लोक जे सुवातेर तीच गुलामपणान आसली, पातकान जियेतालीं, ते सुवातेर ती तांकां कोस त्रास आसले, ते सुवातेर आलतोडी तान पोलतोडी गेली, सुटकेच्या देसान गेली. जेसू म्हणटलो हांवूय तुमचे सांगाती म्हज्या जिविता वरवीं म्हज्या पास्कांच्या गुटा वरवीं हीच आलतोड पोलतोड मारता. केन्ना जेसू म्हणटलो हांव तुमचे सांगाती हेंच करूंक हांव येता. आनी जेन्ना मिसाचे भेटेक आमी येता हेंच दिसा दिसपट्टी आमी करता. म्हजें आदलें जिवीक सोडून दिवन हांव आलतोड पोलतोड मारूंक गरज. सो हांव जितले पावटी हे सुवातेर मिसाची भेटेन येता होय म्हज्याय जिवितान जें कितें मिसांत देवाचें उतर म्हाका सांगता, देवाच्या उतराचो अणभव म्हाका मेळटा, तोच जिवीत बदलून हांव आलतोड पोलतोड मारून बरो जावन वचून घरांत आसा. हाका लागून मिसाच्या शेवटाक आमकां म्हणटले वचून यात. कितें दाखोवंक? वचून यात. जें कितें तूं हे सुवातेर अणभवला, जें कितें हे सुवातेर शिकला, आतां वच आनी तुज्या जिवितान दाखय. जेसू निमाण्या जेवणार आसतना देंवलो आनी तांचे पांय ताणें धुले. दाखोवंक की मीस सेपरेट न्हू आनी तुजें जिवीत सेपरेट न्हू. दोनूय बाराबर वेतात, दोनूय बाराबर सोयरीक वत आसा. आनी दोगांयकी सोयरीक वत आसा जाल्यार मीस आनी जिवीत सेपरेट एकूच जावन आसा. आनी एकूच तर भाग जिविताचो जें कितें आमी हे सुवातेर आयकता, जे सुवातेर आमी अणभवता, आतां वचून म्हज्या जिवितान जावंक गरज. हाका लागून बाकीन आगुस्तीन म्हणटालो बी वॉट यू ईट. जें तूं कितें खाताय तें वच आनी जिवितान जा. तुका देव धाडटा, पाठयता मोग शिपडावंक वच आनी आतां वच घरांत मोगाळ जा. मोगाळ बापोयचा ओदीक तुजे पोतिनीक मोग दाखय, भुरग्यांक मोग दाखय. बी वॉट यू ईट. जें तूं कितें खाताय तें तुज्या जिवितान जा. आमी तर ही सुवातेर येता. जेसू आमकां एकूच उंडो घेता, एकूच काल्स घेता आनी एकूच उंडो मोडटा, एकूच काल्स उबारता. जाय त्या गोवान पिणलोली एकूच उंडो तो, जाय त्यो दाखो पिडून एकूच काल सोरो तयार केल्लो आमकां तोच जेसू वांटून दिता. हाका लागून आदल्या काळार तावन एकूच उंडो घेताले आनी जितलो लोक आसा तितलो कुडके मोडटाले. आज तर आमकां सोंपेपणी पार्टिकुलां मेळटात. आदी एकूच उंडो घेताले आनी 50 लोक आसा 50 कुडके मिसाची भेटेन मोडटाले. कुडके मोडून जितले गरज आसा तितले वापरताले. कितें गोत काय दाखोवंक सोदता की जेसू एकूच उंडो आपलीच कूड मोडटा. कितले जाणांक जितली गरज आसा तांचे खातीर मोडटा. कितें करूं? अर्थ आतां वच, तुवें म्हाका शेव लाय, न्हय फकत शेवच्या भराक, पूण आतां वच आनी म्हजो कुटुंब बांद, तुजो समाज बांद, तुजी फिरगोस बांद, एकूच एकचार बांदून हाड. सो हाका लागून एकूच उंडो तर वेता. आतां वचून हांव एकूच समाज बांदता, एकूच फिरगोस बांदता. हाका लागून तेन्ना आमचो विशय अदीक अर्थ हाका आसा. बोप त्रित्वे भाशेन एकचार बांदूंक आमकां पाठयता.
मुखाच्या बाबा म्हणून आमी तर हे सुवातेर मिसाचे बेटेक येता म्हजें जिवीत आनी मीस बी वॉट यू ईट तूं एकवट जावंक तुका खाताय आतां वच आनी तुज्या कुटुंबान वच एकवट कर तुज्या समाजान एकवट कर वच फिरगोचेन एकवट दिसून येवनी तिसरे सुवातेर आमी तर हे सुवातेर ह्या दिसांनी आयिल्लीं आसा 9 दीस वेगवेगळ्यो वस्तू घडोवंक जायत आमी अणभवल्या अणभव मिसाचो नवें मन नव्यो चाली 9 दीस आमी आयल्या 9 घडोवंक जायत विशय मिसाचे भेटेचेर घेतल्या घडोवंक जायत कसली तरी शिकवण म्हाका म्हज्या काळजा मनाक आदवल्या याज्ञीक 9 दिसांनी मिसाचे भेटेर शिकवण दिता आसतना कितें तरी म्हाका लागलें आसा काळजाक म्हज्या मनाक आयच्या दिसा जेन्ना परबे दिसा जेन्ना आमी आसाव तेंच देवाचें उतर आमकां म्हणटलें अणभव मिसाचो खंय तरी लागला आतां कितें तो म्हज्या जिवितान नवी चाल नवें मन हांवें आपणावंक गरज देव तर आमकां 2 मेजांचेर आपलें जेवण वांटा फायदो ह्या देवाच्या उतराचो घेवया वाचपी तर आमी परगोटपी आमी अदीक बरे तरेन देवाचें उतर परगोटुया मिसाक तर आमी येता जायते फावटी मीस स्वतांचें जाता करून करून आयकून आयकून घडोवंक जायत आमी स्वतांचें पडटा पूण आतां मिसाक तर आमी येता न्हय स्वतांचें पूण अदीक भक्तीपणी हांव वांटो घेतलो ते सुवातेर येतलो आनी समोर उमतलो सो हे भाशेन तर आमी वागतले अदीक मिसाचे भेटेक अर्थ नवें मन नवी चाल आमच्या जिवितान जातली मोगाच्या बाबा भयणो आमी खंयचे समारंभेक गेले कोणाचो बर्थडे समारंभलो घडोवंक जायत आयच्या दिसा घरा आमी सेलिब्रेट करतल्या बर्थडेक वेता कोणाच्या लग्नाच्या संस्काराक वेता सेलिब्रेशनाक काय बरें सेलिब्रेशन जालें काय बरी घडोवंक जायत आमी खेळ्ळी उडली उडकी मारली जेवण केलें घरा गेलीं कुशाल बरी सगळी वांटो घेवन घरा वेता उगडास दवरता मिसाक येता तेन्ना तेंच म्हणटा काय ओ मिसाक येता तेन्ना आयज वास आयली पादवीगारान शेरमांव बरो करूंक ना शेरमांव बरो जावंक ना मीस बरें जावंक ना कित्या खातीर काय मीस आनी जिवीत दोनूय बाराबर सेपरेट न्हू दोनूय बाराबर तर वेतात कितें तरी खंय तरी चुकता 100% तर हांव जातलो आनी 100% करतलो शेरमांव पादवीगाराचो ओ कोण पाद्री आसा ताचो रोल फकत धरुया 10% 90% खंय गेले काय 90% कोण दितलो काय हाका लागून अशें म्हणुया मिसाची भेट म्हळ्यार एक समारंभणी इज अ सेलिब्रेशन आनी सेलिब्रेशन जाल्यार जे सुवातेर आमी हांगासर मिसाक येता मीस आयकूंक न्हू आदल्या काळार मीस आयकूंक हांव येता आतां आमी म्हणटले हांव नवें चिंतप नवी चाल मिसाक तर येता हांव समारंभणी हांव को सेलिब्रेट हांव तातूंत वांटो घेता हांव समारंभता आनी हें तर हांव करतां कशे भाशेन काय घडोवंक जायत गायन मंडळ आसा वाचपी आसात आशर्स आसात घडोवंक जायत कलेक्शन करपी आसात कोमिया डिस्ट्रिब्यूट करपी आसात ऑल्टर सर्वर आसात कितल्याच्याच जाणांचें वर्णन करूं येता एक एकल्यान आपआपलो रोल केलो जाल्यार आपआपलें दान केलें जाल्यार ही समारंभणी 90% आसा ती 100% जातली हाका लागून न्हय पादवीगार मुखी रोल पूण आमचो दर एकल्याचो रोल आसा आनी आमी तर एक एकली करता तेन्ना हांव अदीक अर्थ ही मिसाची भेटेक काडटा खरी समारंभणी ती जावंक पावता आनी हें तर जातली दर दिसा अदीक आमचे मदें समारंभणी कशी अदीक एकचार अदीक भावपण अदीक मोग वाडटलो अदीक समारंभणे वरवीं अदीक घोटसाण आमचे पवित्र सभेक मेळटली मोगाच्या बाबा भयणो कोण खंय एकलो पादवीगार सदांच मिसाचे भेटेन लोकांक शिकयतालो आनी म्हणटालो अरे तूं इगर्जेंत भायर उबो रावूं नाका कॉरिडरान उबो रावूं नाका दारा भायर उबो रावूं नाका एका दादल्याक खंय परतून परतून सांगतालो आनी हो दादलो आयकोनासलो पूण एक दीस खंय पादवीगार तांकां ताचेर बॅट करूंक गेलो आनी तांगेर बॅट कोत्ता आसतना युरोपाचो देश थोणाय भायल्यान थोंड हें पडटालो आयस पडटाली आनी थोणाय तर भायल्यान आसली युरोपाच्या देशान बसपाच्या कुडांत ते सुवातेर ते आकटें घालतात उसो घालतात आनी ते सुवातेर उसो घालून बाराबर ते बसतात असले पादवीगार आसले पादवीगार उच्या आशीन बसलो थोणाय भायल्यान आसली थंड खाताले
पादविकारूच अशी बसून त्या दादल्या लागीं उलयतालो, ताची खबर घेतालो. आनी चलता आसतना खंय अशें पादविकार करूंक लागलो. 5 मिनटांनी एक इंगळो घेतलो आनी उंचान आसलो इंगळो रेड हॉट कोल भितरलो काडून भायर दवरलो. आनी 5 मिनटांनी आनी एक इंगळो भितर आसलो तो काडून भायर दवरलो. ह्या मनशाक आत्मेच लागली, भायर आसा थोणाय, कोणूय भायलो इंगळो काडून लांकूड काडून भितर घालता, उदीक उजो पेर वयता. पूण पादविकार परतेंच करता, भितरलो काडून भायर दवरता. उलयता उलयता खंय वद्दें वर जाली, खबरो करतात. परतून भायलो भितरलो काडून आनी एक इंगळो भायर दवरलो. आतां ह्या मनशाक आत्मेच लागले. पादविकाराक हांव विचारतलो, इगोर्जेन आपणाचेंच करता, हांगासोय आपणाक जाय ते भाशेन वागुडटा, विचारतलो. आनी म्हणून खंय अशें पादविकाराक ताणें म्हणलें, फादर, इंगळे कोणूय भितरले भायर घालता, तूं सॉरी कोणूय भायले भितर हाडटा, तूं परतें करून भायलो भितरलो कित्याक भायर काडटा? पादविकारान ताका सांगलें, खंय इंगळ्यांचेर नदर मार. जे उज्यान दुसऱ्या बाराबर आसात ते तांबडे रगत ओतीक लाल जाल्ले आसात. जे भायर दवरलेले आसात ते काळे कीट जाल्यात. पयलो दवरलेलो आसा तो मरून गेल्लो आसा. जेन्ना आमी मिसाक येता, एकूच समुदाय कशी वांटो घेता आनी आमी घोडेक जायत हे ते सुवातेर लिपून भोंवता, समुदायेन बाराबर मिसाक नाव, तेन्ना ही गोत आमची जाता. मोगाच्या बाबडनो, मिसाक तर आमी येता आनी मिसाचे बेटेन तर आमी वांटो घेता. एक चार एक वोट आनी एक चार एक मोन भोव पवित्रित्वेचे आमचे दिसतले मोग मोयपास एकामेकाचो मोगाचो उलोवप. आज आमचे मदीं जाता तितली ह्या आल्तारांक, दोनूय आल्तारांक लागीं बसूंक फावो. हाका लागून जेन्ना आमी बाराबर बसता आनी होच मोन दाखोवंक एकूच पुरसांवांत आमी वांटो घेता, एकाच गायोनांत आमी वांटो घेता, बाराबर कॉमन जेस्चर्स, बाराबर उठ्ठा बाराबर बसता, बाराबर दिमी घालता. जायते फावटी कोणेय म्हणत म्हाका जाय तेन्ना हांव दिमी घालतलो, कोणेक जाय दोती करून कॉन्सक्रेशन टायम, म्हाका जाय तेन्ना दिमी घालतलो ना. समुदायीक मागणी म्हाका जाय ते भशेन न्हू, पूण पवित्र सभेचें मौन, समुदायीक मौन, सगळी कायदो सांगता त्या प्रमाणे दिमी घालतली, त्या प्रमाणे उबी रावतली. एकवट एक मौन हाचे वरवीं दाखयता, न्हय आपल्याक जाय ते भशेन, पूण पवित्र सभा सांगता ते भशेन. हाका लागून असलें आमी करता, गायोन बाराबर करता, व्हडल्या तळ्यान जबाब दिता, बाराबर हात जोडटा, ह्यो सगल्यो वस्तू करता, ल्हान ल्हान वस्तू जायत त्यो. पूण हांव 100% म्हज्या वागणुके वरवीं, म्हज्या जबाबा वरवीं, म्हज्या गायना वरवीं, म्हज्या वाजोवपा वरवीं हांव जें करता 1% ओ 10% करून 100% करून अदीक अर्थ ही मिसाचे बेटेक दिता, पूर्णताय ती सुवातेर हाडटा, म्हज्या जिवितान अदीक बरेपण येवंक पावता. मोगाच्या बाबा भयणो, आयचो विशय आमचो जावन आसा परोम संस्कार वो पवित्रित्वी भाशेन एकचार बांदूंक पाठवयता. किरीत भाशेन मिसाची भेट दान कशी आमकां दिला. मिसाची भेट म्हज्या जिवितान दिसून येवंक गरज आसा. मिसाचे भेटे वरवीं नवी मोन, नवी चाल भितर सरची आसा. जें कितें ह्या 9 दिसांक आमी आयकलां आनी अणभवलां, वय म्हज्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबान, आमचे फिरगोजेन, आमच्या समाजान दिसून येवंक गरज. ताचे वरवीं अदीक मोग, अदीक एक मोन, अदीक एकचार दिसून येवन भोवतृत्वे भाशेन आमचें जिवीत करूंक अदीक नमणीक पवित्र सभा आमी जाल्या पुरो म्हूण ही मिसाचे भेटेन आमचेच खातीर मागुया. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जागो जाल्लो आसा. त्याच भोव पवित्रित्वेची स्वता आमी सोत मानता म्हणटा जाल्यार 12 सोतां उचारता.
पयली सुवातेर भोव पवित्रित्वे विशीं आनी पवित्र सोबे विशीं उदीक हे स्वताक नोंद दिवया, जागोवया आनी दर एकल्याक आमी व्हडल्या ताळ्यान जबाब दिवन बाराबर सगळीं म्हणुया. स्वत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार बारे थंय सोलबलो, पोंच काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्साद सोडलो, तो बेलो आनी ताका न्हिकिपलो, तो मेल्ल्या मदें दिवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून चलो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जुंयान मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसुणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच आमची मागणी देवा मुखार घालुया आनी तेच भोव पवित्रित्वेक उलो मारून आमचेच खातीर, आमच्या फिरगोचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी सदांच देवाच्या एकचारान आपलें जिवीत सारूंक आमी जाता तितले मेहनत घेवन पोरजेक एकचाराचो मार्ग दाखोवंक त्रेकात देवा लागीं तांकां बळ मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे मध्ये आसलेलो एकचार तोडी ना जावं, पूण सगळ्या भासांच्या धर्मांच्या लोकां मदें तोखता तसलो एकवट घडोवन हाडूंक ते वावुल्यार पुरो म्हूण पवित्र त्रित्वेचो उजवाड तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून झगडीं जावंक एकामेकाक वळखून आसलेले परी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काडून उडोवंक दर एका कुटुंबांत पवित्र त्रित्वेचो मोग, एकवट आनी कृपा वचूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, आमची परम संस्कार भोव पवित्र त्रित्वे भाशेन आमकां जावन एकल्याक एक एकचाराचो आनी मोगाचो नमुनो. होच मोग आमी एकचार आमी सगळीं फिरगोतकारां आमच्या चलत्या जिविताक दाखोवंक आमकां आशिर्वादान आनी बेसांवांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट ह्या वेळोर ओगीच रावुया. आमच्या काळजान आसल्यो गरजो कोणेक जायत कोण पिडेंत आसा तांचो उगडास करुया. आमची परदेसान बाबा भयणां आसात तांचे खातीर मागुया. देख करून आयज मागता आमी क्रिस्टल लग्नाचो दीस सुमरमतात मायकल आनी वेरोदियाना तांचे खातीर मागुया. आमच्याच भारतान कालच्या दिसा एक्सिडंट अपसयोग जावन सुमार 300 अदीक लोक संपलेलो आसा. 1000 अदीक लोकांक घायाळ जाल्लो आसा. ह्या सगळ्यांक दूख लागलोल्यांक तांच्या कुटुंबा खातीर कितें भाशेन मागुया. भोव दयाळ बापा, थोडीच मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान भोव पवित्र त्रित्वेची किरीत भाशेन आज आमी तर परब सुमरमता.
ओदीक तुजेच हे स्त्रित्वे भाशेन आमचें जिवीत ओदीक ओदीक आमी करूंक बाबा तूच आमच्या मनाचेरूच व्हड घाल पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां घोटाय दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं बेटोनी वेलार आमी गीत गावया वेदीचेर उंड्या सोवे C43 पेज नंबर 46. उंडो आनी सोरो क्रिस्ती भावाट्यांनी हाडलोल्यो उंड्या सोऱ्याची दानां घेवन एक यादनीक खुर्सार खिलयलोल्या आनी जोयतीवंत जाल्ल्या जेजूचे जिवीत दोळ्या मुखार दवरून पोरचे बरोबर एकसार थिरायलोले बलिदान भेटयता. पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो उंडो सोरो शेवून आनी वांटून एकवटान बांदलेले जिवीत जिवंक घोटाय मेलोशे कोत्ता. ही दानां वेदी दवरतना सगळीं क्रिस्ती भावाटी पवित्रित्वे भाशेन एकचारान बांदून आमचे आवंडे यादनिका हातान बापाक भेटोया. सगळीं उबे रावया. मोच्या बाबा भणीनो
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पोतबेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या देवा, बवळतान आनी मोगान पवित्रित्वेचें नांव विचारून तुका भेटयता हांव ते तुजे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदांच ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. पवित्र किरीत भशेन भाग मिसाचे भेटेचो जेसू खातीर आमी दिन वाचता. वच मिसाची जेसून तर मिसाची भेट घडली. 4 किरीत भशेन वस्तू केल्यो. जेसून उंडो घेतलो, तोच दिन वाचलो, मोडलो आनी दिलो. दुसरी कोरणी जेजूची मुखी भाग मिसाचे भेटेचो दिन वाचलो. ह्याच भागान तर आमी भितर सरता. देवाक आमचेच खातीर, आमच्या वावरा खातीर, आमचे फिरगोचे खातीर, तुमच्या गांवचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, सगळ्या खातीर देवाकार दियात. आनी तेच बराबर उदीक हेच भाशेन बापा आमकां राख सांबाळ. पवित्रित्वेच्या आसऱ्या काल तेच आमकां दवर. हेच दिन वाचनेचें मन आमी आपणावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकारी आनी सोरथाय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्वर. पूण तुमी एकूच देव न्हय, पूण एकूच जोड न्हय, बगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयल्लो हो मोहिमेचो गूट आमी तीर बाबार्थान सत मानता. आनी तुज्या पुता तशेंच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासतली मोहिमा खालतेपणी अडकता. खोऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एकल्या जोडाचो विशेश गूण आनी तेगायचो एकूच सैम संसारकी मोहिमा बंदून आमी तुका दिता. हीच मोहिमा वाकाडून देवदूत आनी सर्गीचो दोलबार एकाच थळ्यान तुजें किर्तन आमी निरंतरी ह्या वेळार गायता. बाबा, कोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण ससंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंचे. तेच परीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासा करात. गायन करून बावडताचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी वखतेपणी विडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरमणीची काल सुका समोर पिताव तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडरगोच्यो तोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के तुमचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गंवडी बापा आनी सगले यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रेत्यमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती चौपती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान भाग्योन वाज आनी रुई भोगता बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर तेच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Jesu वरवीं जेजू सांगता जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनाय वैभव तुका सासनाच्या सासना. जितले फावटी आमचे बापा हे मागणे आमी करता आमी अशें म्हणटा बापा तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. बाप पूत पवित्र आत्मो तिगूय जाण बाराबोर एकामेकाक समजतात एकामेकाच्या मोग मैपासान आसात एकामेका बाराबोर वावुरतात अदीक तांचे मदें एक चार एक मन दिसून येता. असलेंच आमच्या कुटुंबान दर एकाचे आमच्या कुटुंबान दर एकल्याचे आमचे समुदायेन फुटी नासतना अदीक बोगसून आमच्या समुदायेन आमचे फिरगोचेन बापा असलेंच मन दी आनी खरेंच हीच भोव पवित्रित्वेची फिरगोस आमची एक मनाची कर हेच मागणें आज आमचेच खातीर करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकें येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायसाम घाली आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिताव तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणीत पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा जर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवोच कायम दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशांत रेखताव तर आमकां तुजे उदार ककलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दोन दुताक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रसवत चलयताय सासनाच्या सासनाक जेन्ना आमी दाव्याक आनी उजव्याक हीच शांती दिता न्हय फकत तांचो उगडास करुया पूण घडयेक जायत म्हज्या शेजाऱ्याक म्हज्या कुटुंबान कोणाक तरी हांवें दुखयला कोणाचो राग आसा कोणाक बोगसोणें दिवचें आसा आयज परबेचो दीस जेन्ना एकामेकाक आमी हॅप्पी फिस्ट म्हणटल्या न्हय फकत ही सुवातेर पूण अदीक अर्था बरीत म्हजें मीस जिवितान दिसून येवंक गरज. हाका लागून दाव्याक आनी उजव्याक दिता आसतना तांचो उगडास करुया. हांव तुका बोगशिता हांव तुका मोगान लेखता हेंच तांचें उगडासान एकामेकाक शांती दिवया. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेती
पाप काटोले आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाचे शेके संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाचे शेके संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी होस्तो जेसू भोव पवित्रित्वेचो दुसरो सण आमच्या काळजांत येता. ज्या काळजांक ज्या कुटुंबांक ताणें भेट केली तांकां शांती समाधान बोगसणें ताणें दिलें. आमच्या कुटुंबान त्याच जेसूक व्हरूंक आनी ओदीक शांतीची एक मनाची एकवटाची मनशां आमी जावंक आनी ह्याच मनांत ह्या जेसूक शेवंक फुडें सरता हांव ते आमी सगळीं सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काजांनी शेवंक वेताना आमी गीत गावया. मोज्या देवा तूं सोर बरो D27 पेज नंबर 61.
तुझ्या मोगाक लागता आदीस मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता आदीस मोचे तुका दिता जेजू आमच्या काळजान आयला सो ह्या स्तिनवासनेच्या मनान आमी गीत गावया कोरात वाकानी E7 पेज नंबर 80. कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या आत्म्याची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी जेजूच्या आत्म्याची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी पवित्रेची कोरात वाकानी कोरातीन वासनी पवित्रेची सगलीं उबी रावया प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुज्या देवीक जिवितान आमकां भरल्याय ह्या सर्गीच्या पोसणाच्या गोठायेन जेजू सगळे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी मोहिमा दिवंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसुया मोगाच्या बाबा आमच्या मुखेल याज्ञिकाच्या नांवान फादर आल्फोन्स मेंडोन्सा जो जावन आसा डायरेक्टर ऑफ लिटर्जिकल कमिटी ऑफ आर्चडायसीस ऑफ गोवा सिस्टरींच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक तेच बरोबर ऑनलायन हे मीस सांत वांटो घेतला तांकांय सगल्यांक खुशाल बरीत भोव पवित्रित्वेची परब भावंडेता भोव पवित्रित्वेच्या आशिर्वादान तुमकां भरूंक आनी भोव पवित्रित्वेचो एक चार मोग शांती तुमचे सगळे सदांच आसूंक म्हजे आवडे आनी कोत्रेक खरे भशेन दिनवासता आयची मांडावळ केल्ल्या वेगस गोरपाट तांबुडकी त्रिंदाद फुलदें फोडये आनी बेड्डीस वाड्यांतल्या भावा भयणां खातीर सुमनाची कडेवड ह्या म्हयन्याचे 7वेर तावन जेजूच्या काळजाची नोवेनां सुरू जातात हे बसत सकाळीं 6:50 6:50 मिसा आदी जेजूच्या काळजाचो तेर्स आसतलो पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कुमन्यांव 6वेर मंगळारा दीस नागवा आनी 7वेर बुधवारा दीस आरपोरा आसतलो
सालिगांवचे इगोर्जेन बायबल कोर्स आसा आनी उक्तावणीचे मीस जातले 28 जुन्यांचे हो कोर्स बुधवाराचो जातलो सांजे 6 ते 8 पर्यंत. ह्या कोर्सान कोणूय वांटो घेवंक सोदतात आनी 25,000 आदीं ऑफिसान नांवां दिवची. कोर्साच्यो तारीख नोटीस बोर्डान घातलेल्यो आसात. भायर आमच्या तरणाट्यांनी स्टॉल घातला आनी उमेदीन ते वावरतात. तांकां मातशे ते स्टॉलान वचून तांकां खुशाल दवरचें आनीक गेम्स खेळच्यो. तेच बरोबर आमच्या प्रेझेंटेशन सिस्टर्स हाचेय सेल स्टॉल आसात, तांकांय आदार करचो. आनी वाटेन आमचे सदांचे काडी बोडयो चोणे आसात, उमेदीन येतात बाबडे फेस्त म्हणून तांकांय कितें आदार दिवचो. आयज परबे सुमयार तियात्र आसतलो. हें अशें चलतलें. बरोयनारायण डायरेक्टर, किंग ऑफ सँक्चुरीज, रोज फंड्स. तिकेटीचें मोल सदांचे भाशेन 150 रुपया. PPC ऑर्गनायज करतले आनी आमी जिस्तूच 7:30 सुरू करतले. फाल्यां इस्कॉलां आसात. तुमकां तियात्राची खूब आवड आसा, जायते जाणांनी म्हणल्यार फादर आमी वक्तार काडटले, काडात आनी वेळार तियात्राक येयात. ह्या सुमनांत मोर्दांची वार्षिक मिसां 5 वेर फाल्यां सोमारा दीस मातिल्दा अमेलिया फेर्नांदीस पयल्या वर्साचो उगडास फूल डे सकाळच्या 8 वाजता. सोवेर मुंगडार मार्ता अग्नेल आल्फोन्सो दुसऱ्या वर्साचो उगडास डायस वाड्यांतले 7 वाजता. आनी 8 वेर ब्रेस्तारा दीस पीटर एडविचीस डिसोजा दुसऱ्या वर्साचो उगडास फूल डे सकाळच्या 7 वाजता. गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 31,050 रुपया. आनी रिपे वर्क्स तुमी जाणात, तुमी जायते दुडू दितात आमचे इगोर्जेक. ह्या म्हयन्यांत म्हणजे मायाच्या म्हयन्यांत आमकां दुडू आयल्यात 4,89,616 रुपया. आनी तुमचे दुडू डोनेशन्सचो हिशोब पावला 30 आनी 4,01,364 रुपया. म्हणून आमचे रुफींग वर्क काबार जालें 90% जालां आनी मातशें उरलां. आमी थोडो फ्लोरींग केला. तुमी जाणात आदी फोडी आसली, आतां हें फ्लोरींग केलां आनी आमी हो ऑल्टर तो आमी गोल्ड घालतात. नंबर 1 हें काम करपी आग्नेल फ्रॉम आके, तेजे दोगूय पूत निक्सन आनीक ग्लेन. निक्सन हो पेंट करता जाल्यार ग्लेन हो आल्ताराक भांगार घालता. मातशें भोव पवित्रित्वेचें चित्र जालां, हो काम उरलां. वर्शी जावपाचें तें काम. मागीर हांगासर पळय एक ब्लू कलर आसलो, मागीर म्हणूंक लागले थिंगा भांगार घालप गोल्डन आनी हिंगा ब्लू सोबना, देखून हो कलर चेंज करचो पडलो. हो गोल्डन कलर असलोच कलर इगोर्जेक मागीर आमी करतले कोरेजमांच्या दिसांनी. आनी मागीर त्यो लायट्स भितर त्या वण्टीन घालच्यो पडल्यो आनी हे पासत तो मातशें वेळ जाला. पूण ह्या म्हयन्या भितर हें काम सोंपतलें आनी हें काम परफेक्ट जातलें. कित्याक हांवें ताका सांगलां जाता तितलो वेळ काड पूण बरें कर. घाई करून केल्यार मागीर तें सगळें पिड्यार जाता. ताणें गॅरंटी दिल्या 30 to 40 years काडें पडचें ना. दिस इज हीज वर्ड. आनी हाका खबर आसा तो नंबर 1 आमी कांयच्या कांय कोणाकूय हाडून हें करिना. दिसपेज खूब डबल दिसपेज आनी कोणाकूय हाडलो जाल्यार उणो, बट डबल इट्स 17,30,000 ओनली. बट वी वॉन्ट क्वॉलिटी आनी हें क्वॉलिटी करूंक आमी हें काम आतांच्या हातान दिलां. उरपाचें काम तें आयज केलें 6 म्हयन्यांनी गेलें असलें काम आमकां नाका. परफेक्ट जाय आनी पासो तें उरतलें. देखून तुमच्या आदारान जाता. हांव तुमकां पयशे दी म्हूण मागिना, पूण तुमी दितात तें हांव तुमकां सांगता. आनी तुमच्याच आदारान ह्यो सगल्यो वस्तू जातात. आनीक पावटी काळजांतावन फाब्रिकाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमच्या दिरेतोराक सेवाधर्मीक कचो वडील फादर आल्फोन्स जाय तो बरो वावर करता. सेवाधर्माचे कोर्स तो करता. तो आमकां आनी थोडी ओळख दितलो. आनी तुमकां दिसता ह्या कोर्सांनी वांटो घेवचो, अदीक सेवाधर्म अर्था बरीत करूंक जायते आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात. थोड्यांनी कोर्स केला करूंक ना, हेरूय कोण करूंक सोदतात.
आमचो फादर आमकां बारीकसाणेन ओळख दितलो आनी बरे भशेन देवाचें उतर पुरगटलें देखून आयलो देखून आनी आमकां समजुणी दिली देखून फादर तुका आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तुज्या वावराचेर. कॅनोशन्स आनी प्रेजेंटेशन सिस्टर्स आमच्या सांगाताक सदांच आसात तांकांय आमचे दिनवास. आमचो कॉयर म्हाका उगडास आसा हांव भाणावले आसतना सेम कॉयर फॉर ऑल द 3 मासेस अशें जातालें. आमची वांगडी जायतीं आसात देखून आमी मातशें सांगलें कोण फर्स्ट मिसाक येतात कोण सेकंड मिसाक येतात कोण दोनूय मिसांक येवंक सोदतात. थोडीं दोनूय मिसांक आयल्यान थोडीं फर्स्ट मिसाक आसलीं थोडीं सेकंड मिसाक आयल्यान आनी एक वाजोवपी दोनूय मिसांत आसात. हांव सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर फावो जावंक. तुमी वेळ हो देवाक दितात फकाणांनूय प्रॅक्टीस करूंक वेळ दिवंक. हांगासर जायतीं जाण आसात तुमी वेळ दिला तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. PPC मेंबर्स काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आमचे हात बरे भशेन हो वावर फुडें व्हरता जाल्यार आमचे PPC मेंबर्स वावुरतात तांकांय आमचे काळजांतावन दिनवास. आनी तेचे बरोबर तुमी वाड्यांतलीं बाबा भयणां मीस ऑर्गनायज करूंक सफाई करूंक सबस्क्रिप्शन फेस्ताचें आमी मागीर मेर्शे सायबिणीच्या फेस्ताचें सबस्क्रिप्शन काडचें ना एकूच वर्साक आतां काडटा. तुमी उदारपणान दिलां तुमकां दिनवास. लिटर्जिकल कमिटीज आनी नोवेना लिटर्जी बरयल्या फेस्ताची बरयल्या सगल्यांक आमचे दिनवास. तुमी ह्या दिसांनी स्टॉल घातलेली नोवेनाच्या दिसांनी तुमी उमेदीन वावुरली तुमकांय आमचे दिनवास. आमचे तरणाटी उमेदीन वावुरतात तुमचोय तांकां आसा जाल्यार हे आमच्या तरणाट्यांकूय काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. फाब्रिका जोकी जॉन एवलोज आनी मार्गरेट कान मारून वावुरतात. हो सगळो वावर जाता जाल्यार फाब्रिका गोट आसा एक मनान वावुरतात आनी तुमी तांकां जाय तो सपोर्ट दितात. दोन म्हाका म्हज्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कॉफ्रान नासता बरें ना बरें अशें ऑफ मुस्कान येताय ते आतां येतले बरें अशें पुरसांव बी करूंक माडी करूंक तांणी ते माडी बॅनर करूंक तोकच घेतला. तांकांय सगळे आमचे दिनवास. आमचे ऑल्टर सर्वस बरें दिसतात ते तांणी तांकां ट्रेन केल्यात आनी बरे भशेन ट्रेन केल्या ते भशेन तांणी केलां. तांकां सांगात दिवंक आमची सिस्टर आमला आनीक सदांच मिटींग घेवंक आसता आनी आमची भयण एरीनूय वावुरता. एवलोच एक दिनवास हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक एवलोच आनी ताची भाची NC सदांच आयिल्ली नोवेनाच्या दिसांनी आनी जायत्या लोकांक हें लायव्ह स्ट्रीम मेवलां आनी आयजूय मेवलां. ताकाय आमचे दोगांयकूय आमचे दिनवास. फोटोग्राफी करूंक आमचे एरीन वावुरलां ताकाय आमचे दिनवास. कितें भशेन दिनवास माडटा ऑर फेस्त जाता तेन्ना ही फुलां कशे भशेन आसची वाणची बसोन तांकां डायरेक्शन दिता. तांकांय सेक्रेटरी वेंदेता टायप वर्क सगळो टाकटीक हो प्रोग्राम रेडी करूंक म्हाका आदार दिता ताकाय आमचे दिनवास. कॅटेकर सीझर सेक्रिस्टन झेवियर तेणी सद्याक बरो ना पूण ताणें हो भार घेतला तांकांय आमचे दिनवास. कोणूय दिनवासूंक चुकला तांकांय सगल्यांक काळजांतावन देव बरें. पाद्रीकारान म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हूण विश केल्यात. तुमकां दर एकल्याक परतून आमी हॅपी फिस्ट म्हूण विश करता आनी तुमच्या नांवान पाद्रीकाराकूय विश करता. बरो पाद्रीकार तुमकां मेळ्ळा बरी फिरगोज जातली. खरेंच भांगाराचो पाद्रीकार भुरगोच पाद्रीकार अणभवान व्हडलो मेवला. सिमनारीन आमी मेवलेले आसा तो 4-5 वर्सां व्हडलो दिसता म्हजेकीन पूण सिमनारीन आमी बाराबोर मेळ्ळ्या बाराबोर वाडल्या. ताका आनी तुमकां दर एकल्याक आमी बरें आवडटा. आज तरी सुवातेर हांव आयलां आनी फादरान कोसा विशीं सांगलां. कसलो कोस काय तूं फादरान आतांच बायबल कोसाची खबर सांगल्या. बायबल कोसाचें सांगल्यार लिटर्जिकल कोस कसलो काय लिटर्जिकल कोस म्हण आनीक आसा. आतां मनान दवरया जायते फावटी हो कोस घेवन कोमयावूय दिवंक मेळटा. जायते फावटी कोमयां दिवंक मेळटा रोखडीच दिवंक सोदताय पूण आमी कोमयां दिवपाच्या मनान करिना. आमचो हुस्को आनी बिस्पाचो हुस्को ह्या कोसा विशीं अदीक लोकांक लिटर्जिकल फॉर्मेशन मेळोवंक लोकांक जी सेवा दवरून जाता ताची दोतोरनीचोय अदीक ओळख मेळोवंक. कित्या खातीर काय आमी आमचेरूच नदर मारली जाल्यार क्रिस्माच्या भुरग्यांक 7वें पुस्तक न्हू आमचे टिचर आसतल्यो 7वें पुस्तका उपरांत कांय ना. मे बी पोस्ट कन्फर्मेशन ग्रूप आसा उपरांत कितेंच शिकोवण आसना.
आनी हाका लागून कोणेक जायत लग्नाच्या वेळार तेन्ना सेशन कितें आसतली जायते फावटी कोणेक जाय कोण बिलिवर हें सांगताय तें सांगताय आनी कोण बायबला विशीं सांगता थोड्यो वस्तू सांगता रोखडीच वत मारली आतां मनान धरुया ह्या आमच्या कोर्सान तर घेतल्यार दोतोन जी आमी क्रिस्मांक शिकलोले हांव दोतोनी कोमियांक शिकलोले हांव ती वतीक एक्सप्लेन करता आनी कांयच न्हू डिपनींग ऑफ द कॅटेकिझम आनी कांय ना ओळख दिता कसली ओळख गाय थोड्यो वस्तू सांगता पयले सुवातेर सेवाधर्म म्हळ्यार कितें सेवाधर्म म्हणटा तो आख्खी वरसभर कशे भाशेन मांडलोलें आसा मिसाच्यो बिटोच्यो कश्यो भाशेन वस्तू आसा सेवाधर्म लिटर्जी एक्सप्लेन करिना पूण उपरांत सेवाधर्मीक वरस 365 डेज कशी सगळीं फेस्तां वांकड आसात ती सेकंड सेशन थर्ड सेशन साक्रामेंतांची खबर 7 साक्रामेंतांची खबर बारीकसाणेन कशे भाशेन आमी वांटो घेवं येता सो तें सेशन मिसाचे बेटेचेर खरेंच खुशालकाय भोगता तुमचे फिरगोचेन 9 दीस मिसाचे बेटेर तुमी शिकवण घेतली म्हत्वाची आनी हाका लागून खरेंच मिसाचे बेटे वरवीं मुखी संस्कार आमी आख्खो एक दीस फकत मिसाचे बेटेचेर शिकवण दिता बारीकसाणेन वस्तू कित्या खातीर काय थोड्यो वस्तू करतात कित्या खातीर काय कशी मांडावळ करतात कशी कित्या खातीर काय उदकान सोऱ्यान थेंबो घालतात कित्याक काय हात धुतात ह्यो सगल्यो बारीकसाणेन वस्तू मागीर दुसऱ्यो वस्तू ते सुवातेर आसतल्यो खबर जावंक ना पवित्र पुस्तक आनी सेवाधर्म कसो आसा सो पवित्र पुस्तकाचेर एक सेशन आसा आनी कशे भाशेन आख्खें वरसभर तें मांडलोलें आसा सो असल्यो वस्तू खबर जावंक ना मागीर आमी लिटर्जिकल कॅलेंडर जो आमचे साक्रिस्तीन आसतलो लिटर्जिकल म्युजीक सेशन आसा हिंट्स टू रायट लिटर्जी सेवाधर्म कसो बरोवचो सुरवातीची उतरां ती शेवट 4 सेशन फकत सेवाधर्म बरोवपाच्यो वस्तू खबर ताचेर आसतल्यो मागीर दुसरी वस्त कशे भाशेन पोरगोटपारां देवाचें उतर पोरगोटूंक 2 सेशन आसतलीं आयताराचें मीस तुमी काय बरें पुरसांव काडला काय बरी मांडावळ केल्या दुसऱ्यो वस्तू केल्या दुसऱ्या भाव भयणी आदार केला आयताराचें मीस कशी पोरवप करची एक आयतार सेशन एक आयतार पोरजेची फिरगोजेची पोरवप जावन आसा सो हाचे खातीर सेशन ती भाशेन मागीर दुसऱ्यो वस्तू संडे कलेक्शन करतात खंय वेता काय जायते फावटी हुस्को न्हू कलेक्शनां इतलें आमी धाडटा कोण वेता काय पाद्रीकार वता बिशप वता खंय धाडटात 2 सेशनां फकत कलेक्शना विशीं सो हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात कोमयां कसो घेवचो हातीर जिबेर तोकली दामची जायत्यो वस्तू आसा पॅम्फलेट घातलोलें आसा ती सुवातेर भायर तुमच्या नोटीस बोर्डार घातलोलें आसा ती सुवातेर मेळटली आतां हांव सांगता स्वत मानिनाकात पूण थोड्यो वस्तू आमी कोण इवॅल्युएशन लास्ट इयर आमी 3 सुवातांचेर केल्लें ओवरनायट रेजिडेन्शियल कोर्स ओल्ड गोवा पोरवोरी इंग्लीश कोर्स आनी आमचो शिशिनी डिनरी कोर्स सुमार 180 लोक डिनरी कोर्स शिशिनीक हाडलो ओल्ड गोवा सुमार 100 हाडलो आनी पोरवोरी इंग्लीश कोर्साक सुमार 80 हाडलो अंदूच्या वर्सा तेच भाशेन रेजिडेन्शियल कोर्स ओल्ड गोवा आसा इंग्लीश कोर्स कारांत जालें आसा आनी राया डिनरी वायज आसा आतां हे भाशेन मांडलोलीं आसा आतां कोणूय म्हणत फादर ओवरनायट येवंक आगोड हांव म्हणटलो असलो ओवरनायट सगळ्यांकीन आमचो बरो कोर्स जाता नकळो कोण हाय जाल्यार हांगासर आमची कोण केल्ली आहा जाल्यार सेवाधर्मीक सेवक कोर्स ती म्हणटली सगळ्यांकीन बरो ओवरनायट कोर्स जाता कारण सोंपें जायते फावटी 9 ती 5 सेशन इतलो वोस्ट कंप्लीट करूंकूच जाय नाल्यार फुडल्या सेशनाक पडटा हाका लागून ओवरनायट जेन्ना आमी येता हांव फकत 2 सेशनां करता आदल्या दिसा आनी मागीर सांज पासून वांटून घालता आनी ताका लागून थोड्यो वस्तू जी करतात फॉर एग्जाम्पल जेन्ना मिसाचे बेटीचो शिकवण आसा मिसाचे बेटीची शिकवण आसा त्या दिसा आमी 8 ती 8:30 मागणें करतलें कसलें दुसऱ्या दिसांनी तेर करता आनी खंयच्या दिसाक दुसऱ्यो वस्तू करता खुणां वापरता जायत्यो त्या दिसा आमी ब्लेसड सॅक्रमेंट एक्सपोज करतले आनी मांडावळ करतले कोण करतलो आमी न्हू तुमीच जी कोण वांटो घेतात तीच बरयतात तीच हाडटात तीच मांडावळ करतात सगल्यो वस्तू करतात मनान आमी तांकां शिकयता दाखयता करेक्ट करता आनी हेंच फिरगोचेर वचूंक शिकयता एम्पावरमेंट हाका लागून
अदीक बरो कोर्स, मागण्याचो कोर्स, अदीक बाराबोर एकामेकाक मेळून खेळून गेम्स करून ओवरनायट कोर्स अदीक बरो येता. आनी हाका लागून तुका दोनूच वस्तू आसता. जाय त्यो वस्तू आसात. इवॅल्युएशन लास्ट इयर्सांचें आसा. म्हणटली ऑल द सेशन्स वर नॉलेजेबल अँड इन्फॉर्मेटीव. इट हेल्प मी tremendously in understanding the Eucharist. The why, what, and when is well explained. It has deepened my faith. I now get an opportunity to explain it to others with facts. मिसाचे बेटे विशीं थोड्यो वस्तू. मागीर I attended and got knowledge at the age of 53. I would suggest that this wisdom and knowledge could be shared with the confirmation children. It would be the greatest blessing for them. So हाचे खातीर वाडलोलीं जावं तोरणाटीं जावं भुरगीं जावं क्रिस्म जाल्लीं येवं येता. सो हाका लागून अदीक तोरणाट्यांनी येवचो, कातेकिस्तांनी येवचो, PPC मेंबरांनी येवचो. हाका लागून आमी पयल्या आयताराक घालिना. अदीक PPC मेंबर येवं, समुदायाचे फुडारी कांय बरी सेवा धरून लिटर्जी करतात. ह्या कोर्सा विशीं हांव तुमकां एंड ऑफ द कोर्स तुमीच सांगतली फादर काय बरो कोर्स दुसऱ्यांक सांगचो. काय बरें आसा. I have never attended such a course in which I learned so many things. I just loved this liturgy course. The priest should announce it even more. Last yearचे कोणाचे evaluation. So हाचे खातीर जी जाण वाय मेळटा, ज्यो वस्तू मेळटात, दुबावीन गिरेस्त जावन घरा वयतली, अदीक बरी कातेकिस्त जातली, बरी अदीक लिटर्जिकल एनिमेटर जातली. येवची तुमच्यो डेट्स कोणायकी तर कसल्याय कारणा खातीर डेटी आसात. अरे म्हाका डेट जायना. इंग्लीश कोर्साक आमी एडजस्ट करता. तूं तर कोंकणी कोर्साक येता आनी तुज्यो डेटी थोड्यो जायना. तूं इंग्लीश कोर्साक येता आनी मेकअप करूं येता एटेंडन्स. सो हे भाशेन आमी आदोल बदल करूंक तुमकां दिता. सगल्यो डेट्स दुसऱ्यो डिटेल्स आमी ते सुवातेर घातल्या. आमी कोर्साच्यो फीज कश्यो सबसिडायज पद्दत सुमार 3,000 घेता. 3,000 तुमी खुरीस मिलाक जे सुवातेर ओल्ड गोवा ते सुवातेर जाता. जेवणाचे आनी रावपाचेच 3,000 वाडटात सबसिडायज. तरी पूण कोणाक तरी जायनात. आमी अदीक कुणे करतल्यो. कोणाक जायना येवं येता, फुकट बसून कोर्साक येवं येता. पूण येवचे फायदो ह्या कोर्साचो घेवचो. सो हाचे खातीर मनान दवरचें. इंग्लीश कोर्स आमचो डे कोर्स कारान जाले जाता. जुनाच्या म्हयन्यान डिटेल्स आसात. ओवरनायट कोर्स परतून ओल्ड गोवा जातलो. रेजिडेन्शियल कोर्स तोय जातलो. आनी डिनरी कोर्स राया डिनरी जातलो. तुमी येतली. हाचे खातीर तुमकांच पयलींच देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. दोरेका मागण्या उपरांत आमचो सबाब आमेन म्हूण जावचो आनी आमच्यो तकल्यो आमी भागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो पोरसोळ तुमचेर फांको आनी तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वेंगोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमची आपले नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांकाळ रावूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन अदीक एक मनान एकचारान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोरकार. पोरू फेस्ता दिसाक मातशें पावस आयिल्लो अंद देवाचे कृपेन ना देखून आमी पुरसांव करतले. हांव तुमी बसचे. आमचे कॉन्फरन्स पाव तुमकां आदार दितले. फर्स्ट हाफ आसा ते निमणे लायन सुरू जावची. मागीर भायलो लोक आसा तो कॉरिडरान, मागीर फाटले आनी बरे भशेन ह्या पुरसावान तुमी वांटो घेवचो म्हूण आमचे हावडी.
Tuja, Rosna.
पवित्रित्वे आमचे पासून माग Crisandoveselanka Paulosa आमच्या प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या अवगुणी जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र कोर्नळ्याक तुवें संवसारान धाडलोय खरो बाबाड तुवें आमकां उचारून दिलाय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सक्तीचो कोरण्यांनी आमी ओदीक त्रिएक देवाक गायता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवाचो आदार सदांच आमचे तांय आसूं
देवा